खांडेपारचे थळावे लोक बंधाऱ्या संदर्भात कुर्टी खांडेपार पंचायतीत जमिल्ले। गावात लायिल्ले 144 फाटी घेवचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। पंचायत म्हणटा जे कितें काम चल्लां ताका पंचायतीन मान्यताय दिल्ली ना। ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळात। मुखेलमंत्र्यान सुवातेर भेट दिता म्हळां अशें पंचायतीन सांगलां। RDX गोवा खातीर खांडेपारच्यान विदिता प्रभू। खांडेपार आमच्या हेड ऑफिसान आमच्या खांडेपार एरियाचे लोकल्स येयल्ले आनी आमकां ह्या बंधाऱ्याच्या बाबतीन क्वेशन केलें तुमकां कितें बंधाऱ्याच्या बाबतीन खबर आसा काय म्हणून पंचायतीक, जाल्यार पयलीं कितें NOC बी कितें घेतलें कितें खबर आसा काय विचारलें। लोकांनी आमकां क्वेशन केलें आनी तुमी सायड केन्ना विजीट केला काय म्हणून, पण तेका लोकांना लोकल्सांनी क्वेशन केलें तेका लागून आमी सायडार विजीट करपाक गेले। सरपंच आमचो पंच आनी हांव आसा तिगूय विजीट केलां। आमकां अशें दिसलें पयलींचे डॉक्युमेंट कितें आशिल्ले पळय तेंच्यांनी 2 वर्सांचे पयलीं ते NOC रिजोल्यूशन घेतलेलें ते 39 घेतलेलें, 39 सर्वे नंबर सकयल आसा आनी आतां आमी विजीट केल्ले ते कळ्ळें आमकां हो तो सर्वे नंबर न्ही अशें म्हणून आतां आमी हो विजीट केला। सो पयली सर्वे नंबर आहा तेका NOC दिल्ली पंचायतीन? NOC अशी दिवं नाशिल्ली, फक्त ओन्ली रिजोल्यूशन घेतलेलें बॉडी मिटिंगेचें। त्या टायमार कोण बॉडी आसली पंचायत बॉडी तेणी रिजोल्यूशन घेतलेलें दिवचें म्हणून तेन्ना हय तशें घेतलें रिवोक जालें पाहिजे। हां, सो आतां हो नवो सर्वे आहा पळय थंय काम चलता, थंय पंचायतीन कितें दिल्लें आसा? ह्या सर्वे हो आतां सर्वे नंबर नवें कितें काम चालू केलां। आयज आमी येयले, आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमकां कळ्ळां हेजेर आमी कांयच आमकां कांय इन्फॉर्म करूं आनी आमी हांकां पंचायतीन कांय दिलें ना। हो सर्वे नंबर कितलो आसा? हो सर्वे नंबर 32/1। सो हे बेकायदेशीर काम चल्लां अशें म्हणणें आहा तुमचे पंचायतीचें? अशें तरी आमकां कांय इन्फॉर्म करूं नासतना जर करता न्ही जाल्यार तशेंच म्हणपाचें कशें आसा तें ना, पण पळोवपाक गेल्यार ही जागो आहा हो प्रायवेट जागो आहा कोणाचो। सो आतां सद्या हेंच्यांनी फक्त प्रायवेट जाग्यान रस्तो करपाचें काम चालू आहा, अजून बंधारो करपाक तेंच्यांनी घेवना। सो ओन्ली रोड करून दवरला। हां, सो प्रायवेट लँडाकूय तुमचें कितें हें आहा तर ऑब्जेक्शन आहा? प्रायवेट जागो कोणें दिला जाल्यार तेंकां? प्रायवेट जागो दिला म्हणटा पळय तो प्रायवेट जागो दिला जाल्यार बॅरेज आसा पळय ती लास्टाक लोकल्सांक इफेक्टेड आसा न्ही। तेजो प्रायवेट जागो घेतलो आसलो जाल्यार लोकल्सांक आसा बॅरेजीचो ऑप्शन आसा। तुजे प्रायवेट प्रॉपर्टीन तूं बिल्डींग बांदतलो कितें करतलो न्ही जाल्यार तेजे लोकांक ऑप्शन ना। म्हणजे बिल्डींग म्हटल्यार तुजें कसली कमर्शियल रिलेटेड बंधाराचेच न्ही, बंधाराचे पंप हावजींग कितें बांदतलो कितें करतलो बंधाराचे रिलेटेड कितें आसा पळय ताका लोकांचो विरोध आसा। अशें आमकां आयज लोकांनी पंचायतीन आमी आपलो कितें स्टँड सांगला, आमी तेजेर लोकांच्या स्टँडा वयल्यान लोकांचें कितें म्हणणें आसा पळय तेजेर आमी सांगलां आमी तुमच्या वांगडा आसतले पंचायत सदांच आसतली म्हणून। तुमकां तुमच्या आमदारान सांगलें CM कडेन व्हरता गेले तुमी? हय CM कडेन वचून येयला। कितें सांगलें CM? CMक आमी हो बंधारो कसो आमकां इफेक्ट करतलो आनी हेज्यान पयलीं वार्षिक कसो इफेक्ट जाता आनी चड मोठो पावस पडटकीर कसो इफेक्ट जाता आनी हेजें आमी सगळें CMक सांगलां आनी CMन आमचें आयकून घेतलां आनी आपूण एक विजीट करता म्हणून सांगलां लोकांक की गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार तुमी कोर्टान वता म्हणून। सो कितपत खरें, तुमी कोर्टान फायल करतले काय कशें कितें? आमी एडवोकेट काडटली आनी आमी कोर्टान पळयतली। सो लोकांक 144 आहा ते रिवोक केल्ले जाय म्हणटा, सो तेज्या लागून तुमी गव्हर्मेंट सांगतली तेंकां। सो CM आतां 2 दिसान हांगासर विजीट करपाक येता म्हणून सांगलां। सो तुमी 2 दीस रावतले तेंकां मेळसर? 2 दीस रावतली। ओके। लोकांचें सजेशन आशिल्लें की आतां सगळे लोक एकठांय जाल्ले हेड ऑफिसान जशें अभिजितान सांगलां आनी लोकांचो आवाज असो आशिल्लो की तुमी जितली लेटरां केली ती तेंचो रिप्लाय WRD तुमकां दिना जाल्यार तुमी कितें स्टँड तुमचो आतां हेज्या फुडें कितें करतले। लोकल्सांनी तुमकां त्याच मिटिंगेक सांगलें की तुमी कोर्टान कित्याक वचना। सो ह्या हेजेर आमी कोर्टान वचपाक मेळटा जाल्यार एक लिगल एडवायस घेतले आनी हेजो फुडलो प्रोसिजर मागीर फुडें करतले। पयलीं CM 2 दिसान आतां येतलो, सो तेजें कितें म्हणणें आसा आनी तेका कितें सद्याक लोकल कितें फेस करता हेजो तेका आमी एक ओवरव्यू दितले हांगा येतकीर।
सो सध्या 144 लायला पळय तितूर आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा सो गांवान लोकांक पुलीस त्रास करता काय कितें? गांवांत लोकांक अशे त्रास म्हणल्यार जेन्ना आतां हेच्या फुडें आमचे कितलेशेच वार स्टार्ट जातले, कितलेशेच गॅदरींग स्टार्ट जातले, सो लोकांक भंय आसा आनी त्या हितूनूच तेज्या संदर्भान आमचे कडेन लोकल्स आयिल्ले आनी विचारताले की इन केस जर 144 लागला आनी आमी सगळे एक फेस्टीव गॅदरिंगाक एकठांय जाले जाल्यार आमकां भितर घालतले काय, होय तेंचो भंय आशिल्लो.